आमचे एक दोन तीन पॉयंटाचेर जाले. एक पॉयंटाचेर मार्केट फेडरेशन पुष्पकांत आहा न्ही तेजेर एक जालें की तेमीन आमकां प्रपोजल धाडला वेव ऑफ करपाचो इंट्रस्ट आनी रेंटाचो इश्यू आहा तो इंट्रस्ट वेव ऑफ करपाचें आनी तेणें आमकां प्रपोज धाडला 17 लॅक्साचो. तेमी तेका 17 लॅक्सा भितर 17 लॅक्साचो हें जालेलो आहा प्रपोजल की तांकां इंट्रस्ट बी वेव करून. पूण हांवें प्रपोजल रिजेक्ट केला कित्याक तो तेचे आमी तेजेर पोते डिस्कशन करून तांकां पोते आपयन पोते डिस्कशन करतले आनी तो तेंचे इश्यू कितें आहा तो आमी डिस्कस करतले पोते. आनी दुसरो म्हणल्यार आयओसीचे एक इन्फ्रा इन्कॉन म्हणून एक प्रायवेट लिमिटेड फॅक्टरी येयलोली आहा थिंगा ती ऑपरेट करता. तेमी ते आमचे थोडे कावन्सिलरान क्वेश्चन केलो की तांकां सबलेट कशें केलें तेंकाय आमी पोते तांकां आमी वयतले सायट इन्स्पेक्शन करतले आयओसीची आनी तांकां आमची लीज आमचे जी प्रॉपर्टी आहा ती सबलेट केल्या काय तेका लागून आमी वचून चोयतले ती सबलेट केल्या काय ना ती मागीर तांकां आमी पोते मिटिंगी आपयतले आनी तांकां डिस्कस करतले आनी ते एक पॉयंटाचेर उलयले. दुसरो म्हणटा तो हेजो आमचो मार्केट पॅविलियन म्हणून हिंगा आमचें ओल्ड मार्केट आहा ती वेजिटेबल मार्केट आहा हिंगा ती आमी रिनोवेट करपा जाले. तेजो बजेट आसलो 1 कोटी. तो आतां बजेट 2-3 वर्सां जालीं आतां एक्सेस जाला 81 लॅक्स. तो आमी 15 फायनान्स ग्रांट्सांचो तो आमी यूज करतले. डेंजरस ट्री कटींग करपाक आमकां क्रेन जाय पडटा. आमचे कडेन एकूच ट्री कटर आहा. आमी आतां एक प्रपोजल आमकां एक प्रपोजल आमी न्यू क्रेन घेवपाक एक प्रपोजल मांडलेलो. न्यू क्रेन घेवपाक तो एक प्रपोजल घायलेलो आमी. तसोच आतां आमकां अंडर CSS प्रमाण शिपेरा कडसून क्रेन मेवता. तो मनसून सिजनाकूच कित्याक डेंजरस आसता वार येता झाड पडटाय आमकां क्रेन आसना झाड कातरपाक झाड पडटा ती कातरपा आसता पूण डेंजरस ट्री कातरपाक क्रेन आसना. आमचे कडेन MPDको मागोवंक पडटा एका आमी एक क्रेन घेतले अंडर CSS पण आमी आमकां दित म्हणटा शिपेरान ती घेतले आमी आनी ट्री कटर इश्यू आसलेलो. ट्री कटर आमकां एकूच आहा वाघमारे म्हणटा आमकां आनी एक ट्री कटर घेवपाक जाय तो आमी डिस्कस केलोले आहा. हेजेर आमी डिस्कशन जालें. मोबायल टावराचेर तो आमचे एकल्यान आमकां प्रपोजल धाडला म्हयन्याक आमकां 40,000 कितें हारी करता म्हणून आनी प्रपोजल धाडलेलो आहा. ते कित्याक तो प्रपोजल आमी एक्सपेक्ट केलो ना मागीर उलयता तुमी डिस्कशन करता म्हणून सांगलां. आयज आमचे मलगुंगा म्युनिसिपल कावन्सील आयज स्पेशल मिटींग घेतली तितून आमी सगळें डिस्कस केलें आनी मेन एक पॉयंट आसलो तो जेईचो. लास्ट टायम आमकां जशें आमी तेन्ना आमचे हेजे ओपनींग आसलें फीश मार्केट तेन्ना आमचो ऑनरेबल ड्युटी मिनिस्टर विश्वनाथ येयल्लो तेन्ना आमी ताका सांगलें की आमचे म्युनिसिपालिटीन आमकां जेईचे खूब कॉलेज आहा म्हणून. सो तेणें इन्स्टंट 2 जेई आमकां दिल्ले. सो विदीन एकूच म्हयनो जालो तांकां जेई घेवन 1 म्हयन्या भितर तांकां परत हांगासून ट्रान्सफर केले. सो आमकां एक्चुली टोटल 3 जेई आसले आतां 2 ट्रान्सफर केले आतां सद्या एकूच जेई उरला आनी ती जेई आसल्या कारणान आमचे टोटल 25 वॉर्ड आसा म्हणून कांय आमचे कामां जायना. आनी आतां मनसून वर्क बी येयला पळय पावस पडटा प्री मनसून वर्क जे आसा ते सुद्दां आमच्या वॉर्डान जावंक ना. ते स्पेशली आमचे ट्री कटींग जावपाचें आसा गटर क्लिनींग करपाक जाय ते काम आमचें जावंक ना. आनी आमचे म्युनिसिपालिटीन एकूच ट्री कटर आसा आनी वॉर्ड आसा 25. सो आमी आयज मिटिंगेन डिस्कस केला की आमी आनी ट्री कटर घेवचो म्हणून